गोंयांत केंद्रांतल्या बीजेपी सरकाराक लागून हजारांनी कोट्यांची कामां जावपाक लागली म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो. बेठोच विरोधाक विरोध करून कांय जाण एक्सपर्ट जावपाक सोदतात म्हणून पर्रीकारान तोमणोय मारले. मुरगांवां स्विमींग पुलाच्या कामाच्या उक्तावणाक गेले कडेन पर्रीकार उलयतालो. थोडे जाण पर्रीकार गो बॅक खंय हांव कितें लंडनाच्यान आयला खंय गो बॅक आनी पर्रीकार खंय वास्को वचून रावा. अरे हांव दिल्लीच्यान आयला. दिल्ली इतलें बुरशें शहरूच ना. पोल्युशन दिल्ली 570 पावला. गोंयचे पोल्युशनचे लिमीट फक्त 36 ते 40 आसा. 50 क्रॉस जाल्यार आमी बोवाळ घालता पोल्युशन जालें म्हणून. मोपा एअरपोर्ट आसा कितलो बोवाळ केलो. आमी कितली गॅरंटी दिली की हो हांगाचो एअरपोर्ट बंद जावचो ना. हे गॅरंटी म्हाका दिसता 50 जायली. ज्यो गजाली मनशाक शिकयल्ले आसता त्यो सोडून एअरपोर्टाचेर एक्सपर्ट जावपाक लागले. आतां कोळशाचेर जाता, थोडे म्हादयचेर एक्सपर्ट जातात, थोडे न्हंयचेर एक्सपर्ट जातात. खंयची गजाल सारकी समजून म्हाका दिसता जर आमी फुडें वचूंक शकले जाल्यार गोंयचें डेव्हलपमेंट बरें जातलें. आनी कोळसो जर गोंयांत जळयल्लो म्हणजे हांव जळोवचो म्हणना, हांव फक्त विचार करपाक सांगता. समजा हांगाचें हें नो कोल हें जर तूं वारें थंय वचून रामागुंडम ज्या जाग्यार थर्मल पावर स्टेशन आहा 2000 मेगावॉटचें थंयच्या लोकांक लागलें जर तूं वारें, म्हजो भंय तो हें वारें आहा थंयच्यान कोण तरी हांगा ट्युरिस्ट आयलो ताणें पळयलें हांगा आनी तो आपल्या गांवांत वचून नो कोल करूंक लागलो जाल्यार आमकां हांगा लायटी मेळच्यो ना. म्हणजे जे लोक उलयतात पळय तांच्यांनी पोल्युशनचेर उलोवंक जाय आसलें, त्या जाग्यार कोळशाचेर उलोवपाक लागले. ह्या वेळार थळावो आमदार मिलिंद नायकान मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या विकास कामांची तोखणाय केली. वो स्विमींग पूल SN कन्स्ट्रक्शन बांदता. गेल्या फावटी आमच्या सरकारांतले ह्या फावटी सरकार आसा. गेल्या फावटी सरकार आसतना आमी पयले फावट ह्या मतदारसंघान खुबशी डेव्हलपमेंटाची कामां आनी ज्या लेवलाक आमचे कडेन जाले तशे पर्सनल डेव्हलपमेंट जॉबाचे दिवपाचे सर्वीस करप ह्या बाबतींत एक बऱ्या पैकी म्हणजे हांव सारको खूश आसा असो न्हय पण एक मतदारसंघाक कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी प्रयत्न करतना डेव्हलपमेंट जालें, खुबशीं कामां जालीं. ह्या फावटी सरकार आमचो परत कसो तरी येयलो आनी ह्या सरकारान परत उरलेली डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती सोंपोवपाक जाय. म्हणजे डेव्हलपमेंट किंवा प्रगती करप हे केन्ना खंयच्या मनशाच्या आयुश्यान किंवा मतदारसंघान उरपाक जायना आनी तें उरूंक जायना हेचें एक हें धरून आमचे कडेन ध्येय आमचे कार्यकर्ते सगळे आमचे सगळे सपोर्टर्स सरकाराच्या आमी हेतून आशिर्वादान आनी मनोहर पर्रीकार आसल्या काळान हें सगळें शक्य जालां. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. वाळपय वनविश्रामाकडच्या सर्कलार शिवाजीच्या पुतळ्याच्या वाठारांत लायिल्लो जमावबंदी आदेश रद्द करचो म्हणून शिवप्रेमी संघटना वाळपय पुलिसे मेरेन पावली. तशेंच वाळपय छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानांतलो शिवाजीचो पुतळो आतां अश्वारूढ करपाचो प्लान चल्ला. सर्कला कडेनूय खंय तसोच अश्वारूढ पुतळो उबारूंक दिवचो म्हणून शिवप्रेमी म्युनिसिपालिटी कडेन गेल्यात. वाळपय सर्कला वेल्या शिवाजी पुतळ्याचो वाद सुरू जावन वर्स जाले. थंय खंय कलम 144चो जमावबंदी आदेश लावपा सारकी परिस्थितीच ना. आज एका वर्षा नंतर ते 144 लायन सारखे कसलीच गोष्ट घडोवंक ना. लॉ अँड ऑर्डर खंयच डिस्टर्ब जावंक ना. कोणीच थंय हें करूंक ना. व्हायलन्स ना, कसल्याच प्रकारचे ना. जाल्यार ह्या गोवा पुलिसा वाळपय पुलिसांनी थंय 144 लावपाक शिफारस कित्याक केली हो आमचो प्रश्न आसा. वाळपय छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानांतलो पुतळो बदलून थंय खंय भव्य अश्वारूढ शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपाचो आसा. सर्कला वेलो शिवाजीचो पुतळोय खंय तसलोच करचो. नगरपालिके भितर जो उद्यान आसा पालिका उद्यान थंय हांगासले आमदार आदरणीय विश्वजीत राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ताची बैठक जाली आनी त्या बैठकीत तांच्यांनी निर्णय घेतलो की थंय अश्वारूढ असो भव्य असो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाचो थंय निर्णय जालो. ह्या निर्णयाचे आमी सगळे जाण स्वागत करता आनी हे बरो पाऊल तांच्यांनी उचललेले आसा आनी ह्या अशा सकारात्मक कार्याक आमचे सदांच तांकां सहकार्य आसतले. पण आमी दुसरी एक विनंती हांगा केल्या की एक वर्षा पयलीं जे सगळे वेगवेगळ्या भागातले आमचे शिवप्रेमी एकत्र आयिल्ले आनी तेंची इच्छा सगळ्यांची असली, आमची इच्छा सगळ्यांची असली की थंय जो चौक आसा आमचे
वनविश्रामगृह थंय सर्कल आसा जे काजूची जी झाडां आसा ती लायल्ली ती आता बावल्ल्या भशेन दिसता एकदम, कारण ते एकदम डलनेस आयिल्लो आसा. सो थंय एक महाराजांचो थंय पुतळो सगळ्यांनी बसयलो. थंय एक अश्वारूढ असो भव्य दिव्य जर जालो जाल्यार ती एक वायपय आमच्या पालिकेची मोठी शान जातली. शिवो म्हणटा सर्कला कडेन शिवाजीचो पुतळो बसयला तो खंय बेकायदेशीर, तरीकय निवेदन कावन्सिला मुखार मांडून पळयता. तेजेर कॉन्सलॉकच घालूंक पडटलें न्ही. हांवें डिसिजन कांय घेवंक जायना तेजेर न्ही. हांव ओन्ली चीफ ऑफिसर. आय हॅव टू आस्क द कॉन्सल नो वेदर इट इज एग्रीएबल टू देम to put that name, because first of all we have not given any permission for the installation of that statue. It is an illegal statue being installed there. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.